मंगेशी हो भारतांत न्हय तर विदेशातूय फामाद पर्यटक सुवात आसा। मात ह्या देवळाच्या प्रवेशाकडेन लागींच कोयराच्यो राशी पडल्यात। पंचायत म्हणटा सरकारान ही सुवात नितळ करपाक तशेंच गार्बेज एकठांय करपाक पंचायतीक आदार दिवचो। सरकारान तशेंच पर्यटन मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें म्हण मागणी थळावे करतात। आरडीएक्सको खातीर मळंगेशीच्यान महेंद्र गांवकार। आयज आमी जे जमलेले आसा ते अशें हितून आसा की एक भारताचो ट्युरिजम प्लेस मंगेश देवस्थानाचे एंट्रन्साक आमी आयज पंचायत म्हणून आमी खूब हांगा जो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा तो खूब आसा। एक मेन म्हणल्यार एक ट्युरिस्ट प्लेस आसून सुद्दां जो कचरो जो आसा तो कचरो असो सायडीच्यान उडयल्लो वयता। सामको आमी ऑटोकाट प्रयत्न करून तो काडपाचो प्रयत्न करता, पूण दिसान दीस हांगा कचरो हो वाडत वयता, जेजे कारणान खूब प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा। एक पयशाची सुद्दां येणावळ ना तरी आमी ते क्लिनींग करता, सगळें करता। हे हेजेर ट्युरिजमानूय लक्ष घालचें। जे पयलीं जे हांगा जे कलेक्शन चलतालें ते हेजे देखरेखे खातीर कलेक्शन फी जा कितें आसा ती तेंच्यांनी हें करची, मेनटेन करची, आनी जे सुपरविजन कितें चलता तें हांगा एक कचऱ्याच्या हितूंतल्यानूय तें सुपरविजन बरोबर करचें। जे कितें ट्युरिजमा खातीर जे करपा जाय तें तेंच्यांनी करचें। जर कितें हें आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमचे कडेन पंचायती कडेनूय तेंच्यांनी उलयचें। हे मंगेशी ट्युरिजम जवळ जवळ हांगा दिसाक 3 ते 4 हजार डेली लोक येता। म्हयन्याभरात जर हिशोब करीत जाल्यार लाखभर ट्युरिस्ट हांगा म्हयन्याक येता। अशा जाग्यार जे ट्युरिजम खरें आज हांगा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे जे हांगाची बिल्डींग आसा जेतून रेस्टॉरंट चलताले, रूम्स आशिल्ले, टॉयलेट फेसिलिटीज आशिल्ल्यो, जे अशें आज घडघडटले आशिल्ले रेवेन्यूआ बाबतीन हो एक बरो सोर्स आशिल्लो रेवेन्यूआक सरकाराक, ते आज सरकारान हांगा पाडंग दवरला। जे बिल्डींग कॉलेप्स जावपाक पावल्या, मेंटेनन्स नाशिल्ल्या कारणान आज रेस्टॉरंटूय हांगा चलना। जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तो लाखांनी सरकाराक ड्यूज आसा, सरकारान ते ड्यूज रिकवर करपा खातीरूय कांय अजून स्टेप घेतलेले ना। आनी हेजे फुडें सरकार हांगा जे येदे व्हडले ट्युरिजम आनी हे ट्युरिजम पार्किंगा पासून लाखांनी म्हयन्या उत्पन्न येवं शकता, ते सरकारान पार्किंग कलेक्शन हांगा कित्याक बंद दवरला हेजेरूय सरकारान उत्तर दिवचें। आनी आतां पर्यंत आमचो पंचायत जर हांगा गार्बेज कलेक्शन करतलो म्हणीत जाल्यार पंचायती कडेन फक्त 1 लाख रुपया वर्साक फंड आसा गार्बेजी खातीर प्रोविजन केल्लें गव्हर्मेंटान, जेणे करून ज्या 1 लाख प्लास्टीक गार्बेज मिनेस स्कीम, ज्या स्किमी अंडर आमकां 1 लाख वर्साक येता, हे 1 लाखान ही परत आमकां गार्बेज उखलपाक शक्य आसा काय कितें? आनी जे हांगा जगा वयल्यान जे ट्युरिस्ट येता, जो मंगेशी वर्ल्ड मॅपार ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणजे लागलेले आसा, ते हांगा येता आनी गार्बेजीचे फोटो काडून व्हरता, आनी येताच एंट्रन्साचेर तांकां हें दृश्य पळोवन हें सरकाराक परवडटलें काय कितें हेजे फुडें ही